सॉरी ए देवा मुखार उबो रावच्याक पान 5 810 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोल्या कामो सगल्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ल्याक मिंगेल सोजा आनी फिलोमेना पिंटो देवान तांकां सुर्गीचें राजपाव करूंक आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता जेनिफर सिल्वेरा आनी पेपेचुआ फेर्नांदीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच आमी मागता सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत स्विटी फेर्नांदीस, Gustavo Faria, Neville Faria, Peter Faria, members of Asha Mahal, Alvarino Luis, Apolino Cipriano Vegas, Bella Vegas, João Pedro Vegas, and Margarita Vegas. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. म्हज्या बहीण मानो आयचो सबाब देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. देवान तांकां सर्गीचो उंडो दिलो. जेजू म्हज्या बहीण मानो देवान आमकां दिल्लो सर्गीचो उंडो जावन आसा. आनीक होच उंडो हो जेजू दर दिसाक आमकां फावो जाता. जावं ते मिसाच्या बलिदानांतल्यान जावं ते ताच्या उतरांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान. तर म्हज्या बहीण मानू मिसाचे भेटेचो आमी मोग करूं आनीक देवाच्या उतराचो मोग करूं आनीक हे जेजूक आमी शिवूंक तोखता तसलें फळां दिवंक आनी तो तोखता तसलें सासणीक पावयता तसलें आमचेय जण एकल्याचें जिवीत जावं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकृतीक उलो मारून सगळें बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसोत भाग्यो सदांच वार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत ईसा काकूत ईसा काकूत
प्रार्थुया थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते जावं देवा मुखार दवरात. कोणवळे बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दीस घाल. तुज्या कृपेच्या धेण्यानी तांकां उदीक अदीक कर. भावार्थान बरोवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुजी आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. एलिमा तावन भायर सोरून इस्रायलाच्या पुता धुवाची सोगली उरपोस इजिप्तांतली भायर सोदतोच दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15वे तारखेर एलीम आनी सिनाय मदें आसलोल्या सिनाच्या अरण्यांत पावली आनी इस्रायलाच्या पुता धुवाची सोगली उरपोस मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्ताच्या देसांत सोर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? थंय मासान भरलोल्या आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यांव. हे सगळे उरपोंजीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यान. तेन्ना सोर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, हांव तुमकां स्वर्गांत धांवन पावसा भाशेन उंडे धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळटात वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पुजायला ते तयार करतोच दिसपटी एकठांय करता ताचे परस ते दुपेट जातले. आनी मोइसेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवाचे आख्खे उरपोंजीक अशें सांग, तुमी सर्वेस्परा मुखार येयात कित्याक ताणें तुमचे शीण आयकल्यात. आरोन इस्रायलाच्या पुता धुवा कडेन उलयतना तांणी अरण्याच्या वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सर्वेस्पराचे वैभव दिश्टी पडले. तेन्ना मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवाचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेल्या मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दव पडलो. दव वेतोच अरण्याचे सगळे जमनीर कवळा भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. ते पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलोलें. ते पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, मान्ना मुणगे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइसेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें, देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, देवान तांकां सुर्गीचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणया, देवान तांकां सुर्गीचो उंडो दिलो. आपणाक रुचता तें जेवण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली. देवाचेर आड ती उलोवंक पावली. अरण्यान पुंगटी घालून जेवण वाडूंक देवाक कशें तांगतले अशें ती म्हणटाली. जबाब, देवान तांकां सुर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मोलबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सुर्गींची दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें मान्ना धाडलो. सुर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो.
जबाब देवान तांकां सुरगीचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बलिश्टांचो उंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां जेवण दिलें. मोलबातावन उदेंतीचो वारो ताणें सोडलो. आपले पोदवेन दोखिनीचो वारो सुटयलो. जबाब देवान तांकां सुरगीचो उंडो दिलो. धुली भाशेन मासाचो पावस तांचेर धाडलो. दोर्या देगेवेले रेवे इतली पाकाची सुकणी तांच्या पेन्या मदें तांच्या तोंबून भोवती ती देंवून पडली. जबाब देवान तांकां सुरगीचो उंडो दिलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy mora, soy mora, soy mora, soy mora. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोखता. Soy mora, soy mora, soy mora, soy mora. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. Matia pormone Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान. Moi tuka sohomya. त्या दिसाक जेजू घरांतलो भायर सरून दोर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड सोमे ताचे सोंशे आयले की तो होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणीं तें केलें. आनी दुसरें कोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची कोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें वो तेतूंच कळपलें आनी पाळनात म्हूण तो सुकलें. एर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपोवन दवरलें. एर बरें जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. Wakati tuka Krista. देवान तांकां स्वर्गीचो उंडो दिलो. म्हजे भयण मानू, आयचें पयलें वाचप इस्रायल पोरसां इजिप्तांतली भायर काडून बासायलेल्या देशाचे वाटेक तीं आसात. ओरोण्याक तीं पावल्यांत आनी ओरोण्यांत पावले म्हणटूच कितें कोत्तात? गुणगुणटात. मोइजेसाचेर आनी आरोणाचेर ती गुणगुणूंक लागली. आमकां हांगासर कांयच मेवना, जेवण काण मेवना. म्हजे भयण मानू, अशे तरेन ती गुणगुणटा तेन्ना सर्वेस्पर देव तांकां सांगता, हांव तुमकां स्वर्गीचो उंडो दितलो. आनीक कशे तरेन दितलो, ताणें कितें करूंक जाय आसलें? दर दिसाक आपणाचो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. सो वयर तावन स्वर्गार तावन हो उंडो जमनीर पडटलो आनी ताणें कितें करूंक जाय आसलें? जें कितें त्या दिसाक गरजेचें, त्या दिसाक तांकां पोट भरोसर जाय तितलें ताणें एकठांय करूंक जाय आसलें. आनी मागीर जर तर ताणें तें दुसऱ्या दिसाक दवरूंक सोदलें जाल्यार तें कितें जातालें? पिड्ड्यार जातालें. सो म्हजे भयण मानू, त्या दिसाक तांकां पोट भरूंक जें कितें गरजेचो जो उंडो जाय आसलो तो सर्वेस्पर देव तांकां फाव कोत्ता. अशे तरेन म्हजे भयण मानू, सर्वेस्पर देव तांकां सांडिना पूण तांच्या गरजांक पावता, तांच्यो गरजो पुऱ्यो कोत्ता आनी आपलो मोग तांचे सोबें दाखयता.
आमच्या जिवितांत मोज भयण भाव नदर मारता तेन्ना जें कितें आमकां गरजेचें तें देव दर दिसाक आमकां फावो करता. दर दिसाक आमकां फावो करता. जाल्यार मोज भयण मानू जें कितें गरजेचें न्हय तें ताचेर आमचो हुस्को जाता, तांचेर आमचें मन आसता उरता तेन्ना आमी गुणगुणूंक पावता आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत एक खोस पाव जाता. इस्रायल पोरचेक पोट भरून त्या दिसा कितें जाय आसलें तें देव तांकां फावो करता. देवान तांकां स्वर्गीचो उंडो दिलो, तसोच मोज भयण मानू आमकांय जण एकल्याक देवान स्वर्गीचो उंडो दिला आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त दर दिसाक आमकां फावो जाता. ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू आपलें मांस आमकां दिता, आमचो तो उंडो जाता. आमची ओत्मिकतान भूक तो भागयता. तशेंच मोज भयण मानू देवाचें उतर, हे देवाच्या उतरा वरवीं हो स्वर्गीचो उंडो आमकां फावो जाता, जेजू आमकां फावो जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां हें देवाचें उतर मोज भयण मानू सगल्यांक फावो जाता, थोड्यांकूच न्हय. जेजू सगल्यांचो, जेजूचो मोग सगल्यांक. 4 जमनीची खबर केल्ली आसा. पयली वाटेची जमीन, दुसरी कांट्याची जमीन, तिसरी कोडपी जमीन आनी चवथी बरी जमीन. आतां 4य जमिनी आसात, ते 4य जमनीचेर कितें पडटा? बी पडलें. बरे जमनीचेर पडलें ना, सगल्या जमनीचेर पडलें. सो देवाचें उतर वा देवाचो मोग, देवाचें बरेपण सगल्यांक फावो जाता. आनी 4य जमनीचेर कितें जालें? हें बी किल्लून आयलें. खंयचे जमनीचेर किल्लून येवंक नासलें ना, 4य जमनीचेर किल्लून आयलें. पूण मोज भयण मानू फाल्यांच्या दिसाक आमी आयकतले कशे तरेन हें देवाचें उतर आमकां फावो जाता आनी आमी कसली जमीन ती आनी कशे तरेन हे जमनींतल्या मोज भयण मानू आमच्या जिवितांतलें हें देवाचें उतर पयस जाता, आमी बरीं फळां दिवंक पावना. पूण आयज जेन्ना मोज भयण मानू आमी नियाळटा तेन्ना मनांत दवरूंक जाय हो स्वर्गीचो उंडो, हो जेजू, हो देवाचो मोग, देवाचें बरेपण आमकां सगल्यांक फावो जाता, सगल्यांक फावो जाता. आनी आमच्या जिवितांत मोज भयण मानू देवाचो मोग, देवाचें बरेपण किल्लोन येता. पूण कित्याचेर धरलेलें आसा? आमचेर धरलेलें आसा. हांव कसली जमीन ती, हांव कसली जमीन ती. बरी जमीन मोज भयण मानू, बरें इंटेंशन, गूड इंटेंशन आनी माय क्लीन हार्ट एंड क्लीन मायंड आमचें जण एकल्याचें आसूंक गरजेचें. सो हांव कितेंय तरी करूंक सोदतां, म्हजें मन जरी बरें आसा, माय इंटेंशन इज गूड, तेन्ना मोज भयण मानू देवाच्या उतराचो फळ म्हाका मेवता आनी देवाच्या उतराचो फळ हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता. म्हजें काळीज आनी मन तरी नितळ आसा जाल्यार जें देवाचें उतर म्हाका फावो जाता तें देवाचें उतर मोज भयण मानू हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता, जेजू हांव दुसऱ्यांक दिवंक पावता. पूण जर तर माय इंटेंशन इज नॉट गूड एंड माय हार्ट एंड मायंड इज नॉट क्लीन, तेन्ना मोज भयण मानू डिफिकल्ट जाता, अवघड जाता. तर मोज भयण मानू मागुया देवाची कृपा, देवाचें बळ. सो देवान स्वर्गीचो उंडो इस्रायल पोरचेक फावो केलो, तोच उंडो आमकां दिल्लो आसा आनी तो जावन आसा जेजू. आनी हो जेजू दर दिसाक आमकां फावो जाता, दर दिसाक आमकां फावो जाता आनी दर दिसाक आमच्या काळजांत येता. सो ताका शेवूंक आमी आशेवया आनी लालिवया आनी हे भाशेन ताका शेवून आमच्या काळजांत घेवन बरें जिवीत जिवंक, बऱ्यो करण्यो आदारूंक आनी आमचें इंटेंशन आनी काळीज मोल नितळ करूंक ते जेजू आमी परगटूंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. बेठून एक गायन गावुया मातयेचें भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. मातयेचें भांगार करून शोकारू एकाच उतरा Gracias.
Mocha baba bunan mocha तुमचे बलिदान सोड पुतबेदार द्या बाप्पाक मानता तसलें सामून मागात तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या नाक्या पुस विचारवान सर्वेस्कोर मारून घेऊ सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोलशेक तुवें फॉर्मायली त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेवच्या एकाच बलिदानात तुवें सोंपून नायक पावयले तो चेचो योद आयज आमी तुका भक्तीन भोगता तो दोयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्विले आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पबीत कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक आनी बांदता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वर्ष आमी सर्वेस्परा पवित बाप्पा सोर पोतबेदाना सासनाचे देवा सोरकां सोदता जो क्रिस्तांव आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समृपता जिव्या भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा टीर वर्षान ताचे मोहिमेवंत एणे ओत रेखता ह्यो कातां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Holy, holy, holy. Dolvarazo, sorves por tu. Holy, holy, holy. Dolvarazo, sorves por tu. Sorganis alza. बाबा करो सुपवित तू सगल्या पवितपणाची सूर तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून इदेणी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्ते घेयात आनी खायात ती म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातो आसतना कास घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नोब्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षणे मिरच्या तुमचे पासत आनी समेस मनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करात बावटाचो गुट परगटुया सोमया जेजू आमी ओडो घाता आमी एकाच इतले येता इतले फावटी तूं वैभवाचो आमी तुजें मरण परगटा बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो सोरगोंची कास तुका समर्पिता
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेवची कुडा रोगो शेवतोले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे तुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेर आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोद मेळ्ळ्या ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची मित्रांची काकूट कर तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोसोलीत मुखार मोडपणाक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची मायेस सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो सेवास आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहीम गांवक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना देवान तांकां स्वर्गीचो उंडो दिलो आनी 2 दिसाक म्हजे भयण मानू देव आमचे कुडी वाटेन आनी ओत्मीक वाटेन गरजेचें तें आमकां फाव कोत्ता इस्रायल पोरसाक कितें करूंक जाय आसलें जो त्या दिसाक उंडो जाय आसलो तोच ताणें एकठांय करून दवरूंक जाय आसलो आनी जर तो ताणें तो दुसऱ्या दिसाक दवरूंक तर प्रयत्न केले जाल्यार तो ताचो इबाड जातालो सो आमचे जिवितांत म्हजे भयण मानू कुडी वाटेन जावं ओत्मीक वाटेन जावं गरजेचें तितलें आमी घेवंक गरजेचें आनी हे भाशेन आमी देवाच्या बरेपणान वाडूंक खुशाल जिवीत जिवंक त्या जेजूक बरी तोखता तसली फळां दिवंक आमी परगटूंक पावूंक जेजूनच शिकले प्रार्थनांतल्यान बळ आनी कृपा सण मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवाड त्या पर्यंत जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंड्या राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें रेखता तर आमकां शुभदा काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मुतांक मेळ्ळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय तुमच्या पयस बिच्या बाबाटाचेर तिस्का आमच्या कोशे पोरमतिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जी येताय राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं एकामेका मोगा जीवची शांती दिया देवाची शैली संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाची शैली संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर देवाची शैली संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभाग्य तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया जिविताचे उदक जिविताचो उंडो 560 D23 पेज 60. जिविताचे उदक वियोग्याचे आनेयारू जिविताचो उदक आउग्याचे उगेल्यारू जिविताचे उदक वियोग्याचे आनेयारू जिविताचो आउग्याचे उगेल्यारू आमचो आत्मो तारेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका गावून गावलेता आमचो आत्मो तारेला तुका भिवून आशेता आमचो आत्मो उगेला तुका गावून गावलेता. प्रार्थूया. देव आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर मायमोगाची दिसका स्वर्गीच्या देणेनी तुवें आमकां बोल्लें तर आदलें पातकी जिवीत सोडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां करपाक दी. मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळ्यांक सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार भाग्योत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरोबसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या
दुसऱ्यांकूय तुजे ताई ओडून हाडूंक शक्ते भितर सोर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. थायल्यांचेर सोयत करूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपूर्ण मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये आमचे पासत विनोदी कर. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारीच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या खाना नोगरांत उदक आसलें ते दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायचे आसल्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतेल्यांक पाव, ताळणेत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोरगोवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कवचांनी तुजो आदार आमी लाल्यो मागता. कौस्तूक उस्के कोती विघ्नां संकोश्टां हे आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयेन जोडून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांत आमचे मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. बाबरत्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटांत जियेशें कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपआपलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस भावार्थ्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया. बाबार्थ्यांची मागणी या आदाराचे माये तूं ग्रेस्त तशी उतार. देवाची सोर तेणी तूं आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांव तूं आमच्या पातकांचें बोगसोणें आनी आमचें थारोण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवंक निर्भागी बाळां सायत म्हूण. जेलचो मोग सदांच शेवटाक पुरयान जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्व सोम्या आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोना काल जिवूंक आमकांच गोपोवन दिवया. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे तें आसा.
ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज्य येसू बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे बाग्यो ते माये क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळसांतावन तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणेचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेबोंदांचेर आशिर्वाद ए सोम्या कुडीच्या अस्कोतायेन कश्टवतल्या तुज्या चाकरांचेर वो चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिसकात आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ओप दिवंक जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीच तुजे दोयन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण कोच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. निमाणी पेज आमी उगडुया आनी मेमोरारी आमी म्हणुया. वो कोणवाळे आंकवार मारे उगडास दोर जी कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक केल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवश्यान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारी माये मोचे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ते आयकून घे आनीक फळादीक कर. आमेन. Per pesugro